आयज एक्सपोजिशनचो पयलो दीस आमी आयले हांगा आनी पळयलें की पार्किंग वेवस्थीत रितीन तेंच्यांनी केल्लें आसा. स्पेशली एबल्ड लोक आसता तांकां लागीं तेंच्यांनी पार्किंग दवरला. तेंच्या खातीर व्हीलचेअरची सुविधा तेंच्यांनी हांगा करून दवरल्या. तेज्या बरोबर तांकां बगी सर्वीस तहसिलान ट्रान्सपोर्टा खातीर सोंपें जावचें म्हणून तें सुद्दां तेंच्यांनी केल्लें आसा. वेगवेगळ्या भागांतले हांगा लोक आयल्या फक्त ग्लिम्सीस ऑफ रिलिक्स ऑफ सेंट फ्रांसीस झेवियर पळोवपा खातीर. सकाळीं संकच्यान कोण लायनीन रावला, आतां मेळ्ळ्या उपरांत तेंची खुशी पळोवपा लायक आसली. आमी मेळतले तसले लोकांक जे वेगवेगळ्या भागांतल्यान हांगा आयिल्ले आसा एक्सपोजिशना खातीर आनी जाणून घेतले तेंची जर्नी आनी खंयसल्यान आयल्या आनी सगळें तेंच्या कडल्यान म्हायती घेतले. तुमगेलें नांव? म्हजें नांव ज्योती. फॅमिली बरोबर आयला काय सिंगल? आमी 4 जण फॅमिली आयला. एक्सपोजिशना खातीर स्पेशल आयल्या काय? वय हाका खातीर ते आयल्या सेंट फ्रांसीस झेवियर रेलिक्साक पळोवंक करता. हेजे बद्दल तुमकां म्हायती कशी पडली? आमच्या इगर्जेंत हें दिल्लें कॅलेंडर सेंट फ्रांसीस झेवियराचें, तातूंत डेट आनी घाल्लें. ताका फर्स्ट टायम आमी आयल्या पळोवंक. हे फर्स्ट टायम फर्स्ट टायम आयल्या. तुमकां हांगसर अरेंजमेंट कशें दिसलें? अरेंजमेंट आनी ओके, पूण मस्त क्रावड आसा न्ही. आज फर्स्ट डे न्ही, ताका पळयचें. सांजेरतान वचून 3 वरांतान स्टार्ट केली. तुमी खंयच्यातल्यान आयले? आमी हांगा सकाळीं फ्लायटार आयल्या. बँगलोरतान हांगा डायरेक्ट गोवा. सर तुमकां कशी दिसता हांगा आयल्या उपरांत? कन्नडा ओके. कशें दिसता तुमकां हांगा आयल्या उपरांत? फॅमिलीचे हे सगळे कशें आहा? एक ब्लेसिंग बरी आसा, बरें आसा. हांगा आयल्या उपरांत आनीक बरें दिसता की तुमकां आयज इतले जण पातयेतात येतात न्ही. विथआउट बिलिव्हिंग नो वन विल कम. सो मेनी पीपल हॅव कम नो. तुमी केन्ना चिंतलेले इतले लोक आसतले म्हणून? हांवें चिंतूना, म्हाका गोत्तू ना न्ही. हें फर्स्ट टायम हांव आयलें. हांगा इतले लोक पळोवन बरें दिसता म्हणजे. वय बरें उल्हास आसा. थँक्यू. सर तुमचें नांव? म्हजें नांव इनास मारेन फेर्नांडीस फ्रॉम बेतालबाती. बेतालबातीन. या. तुमी कितें पयलीं हांगा एक्सपोजिशनाक आयले? जेन्ना आज मगे 64 इयर्स जालीं. हांव ल्हान आसतना हे सान फ्रांसिस्का वयर येता. म्हज्या माय पाय म्हाका हाडटालो आनी आज पासून आमी सान फ्रांसिस्का गोंया सारके खुशाल आहाय. आनी आमकां कसलेंच तुफान हें तें केन्ना जालें ना. आमकां तो गोंयकारांक सांबाळटा कितें. आनी आमकां सदां तेच मोग सान फ्रांसिस्काचो. आज हांवें चोयलां जायतें सुदारप जालें ते प्रमाणे हिंगा जायतें चेंजीय जालां. सगळें आमचे कॅथलीक चर्च ऑर्गनायजेशन बरो मुवमेंट केला. गोवमेंटा बरी गेल्या. गोवमेंटान तेजें मानून घेतलां आनी गोवमेंटाचो हेल्प घेवन बरें ऑर्गनायजेशन सारकें बेस्ट जालां. पार्किंग सिस्टम बरें जालां. सिक्युरिटी बरी आसा आनी तुका दुसरें अरेंजमेंट रावपाचो अरेंजमेंट केला. त्या प्रमाणे हांव आतां इतल्या वर्सां चोयता तें सिस्टम चेंज जालां म्हणटकच सगळें चेंज जायत गेलां. आनी हे भाशेन सदांच युनिटी दवरून हांव सदां गोवोरमेंटाक आनी आमचे कॅथोलीक एसोसिएशनाक हँड टू हँड कोऑपरेशन घेवन हें सदां हे मुखारी चलचें इतलें म्हणून म्हजें मागणें. तुमी हेज्या पयलीं तुमी एक्सपोजिशन पळयलां. ह्या फावट चड बरें जालें म्हणटा? हे फावट चड बरें जालां. सगळ्या फॅसिलिटी जालां. आनी जेन्ना आमच्या फादरान सांगलां ते प्रमाणे तांकां खूंय गेले ते गव्हर्मेंट ऑर्गनायजेशनाक तेमी सगळ्यान हेड टू हेड ताका सपोर्ट केला आनी इट इज पूट इन ऑर्डर. सो सिस्टम इज सिस्टमॅटिकल. पयलो दीस तुमी कितें पळयलें हांगा क्रावड म्हाका दिसता चड सुबेज जालो क्रावड. आनीक हे 10 वर्सांनी एक्सपोजिशन येता म्हणटरीच कितें जालां आमकांय खुशालकाय. सो आमी आमचें सगळें सोडून हांव आनी म्हजो फ्रेंड इनास सगळे आयज हांगा आमकां पीस मागपाक आनी आमचें बरें सिजन बरें जाल्या प्रमाणे मागपाक आमी सान फ्रांसिस पांया लागीं येयल्या. अरेंजमेंट कशें दिसलें तुमकां? रोड्स बीन सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर बरें जालां. सगळें ऑर्गनायज बरें केलां. आनीक गव्हर्मेंटानूय आमचे जे इगोर्जेक जायतें हेल्प केलां. सो ताकाय लागून हें सारकें वेल ऑर्गनायज केलां एप्साक. ह्या सेंट झेवियर रिलिक्स ह्या एक्सपोजिशनाक सगळे जाण येता. सगळेच रिलीजन वेगवेगळ्या स्टेटीच्यान येता. सो रिलीजन हांगा एकूच रिलीजन. तूं खंयच्याय धर्माचो जावं पूण हांगा ओल्ड गोवाक आमकां दुसरें रिलीजनान म्हणलें. सगळे एक आमी
जावं गोंयकार जावं इंडियन जावं आख्या वर्ल्डाचे सगळे एक आमी सो हांगा म्हणटा डिफरन्स कांय ना हें आमकां सान फ्रांसिस्कान शिकयलां आमी हालींक दोन जाती म्हणटा ती एक दादलो आनी दुसरी बायल जाले आनी ताचे भायर आनी कांयच शिकयलें ना आमकां सान फ्रांसिस्कान आमकां बरें शिकयलें सगळे रिलिजनाची युनिटी हांगसर पळोवन कशें दिसता आमकां हांव तुका सांगता न्हू म्हाका दिसता आमचे क्रिस्तांव लोक आहा आनी एक क्रिस्तांव धर्माचो लोक बट म्हाका दिसता हेज्याहून चड आमचे जे हिंदू आहा गोंयकार तांकां मोग चड आमच्याहून म्हाका दिसता हांव चोयलां त्या प्रमाणे हिंदुवांक आमच्याहून चड मोग खुबशे हिंदू लोक आमकां गावले ते चलत आयले हे आमचांच न्हू आमचे जेन्ना आमी ल्हान आसतले आमकां जेन्ना माय पाय हाताक धरून हाडटाली तेन्ना पासून आमी जायते हांगा युनिटी पयल्या क्रिस्तांव आसता हिंदू आसता मुस्लीम आसता पूण आयज हांगा पावलो म्हणटरी न्हू जेन्ना तूं कितें मतीन आसल्यार पासून तें सोडून तूं घरा वयता आनी तुका एक बरो पीस मेवता थँक्यू सर प्रणय शिरगांवकर बरोबर हांव हनुमान नगलोर तुमी पळयतात GNH तुम्ही पळयतात GNH.